कंटिन्यू केसेस किती असा हायकोर्टान ना ते सबज्युडिस हा म्हणजे तेजे आमी सगळ्यात काय पण कोर्टाचे कितें कोर्ट कितें वायोलेशन जातलें अशें आमी कांय स्टेप घेवचे ना आनी कोर्टाचे डिसिजन एगेन्स्ट आमी कांयच करचे कोर्टान अजून काय इंटरिम ऑर्डर काय दिवं ना अजून हें चालू आसा राजेश भाऊ 16 जी आता कोर्टान हें केला पळय न्हू सो ऑलरेडी जी प्रोविजनल अप्रुवल्स दिल्ली ती सुद्धा त्या हितून येता. No, but we are only made a caution. Court said to make aware the concerned party that whatever is the outcome of the court, that will be binding. So all whatever we are considering is subject to final outcome of the court. That is all. Which they are making aware. त्याच्या पयलीं सुद्दां त्या घालून तशेंच दी तशेंच म्हणजे कोर्टाक आसा म्हणून प्रोविजन सुद्दां ताचेर मेन्शन करीत पयलींच सबज्युडिस आसा. TCP बोर्डा मुखार 5 अपिलाच्यो केशी आशिल्ल्यो. खास करून आज जे आमचे फुडें एपील आसलेली ती आमी हांचे आयकून घेतल्यात. तातूंत भितर एक हेजेर आमी फायनलाचेर केल्ले आसा फायनल हें आशिल्लें एक गोवा रिसॉर्ट वर्सीस NGPD आसलें तेंचे सविस्तर आमी आयकून घेतलो. दुसरें डॉक्टर सुरेश शेट्टी वर्सीस गोवा युनिवर्सिटी. तिसरें सपना डेव्हलपर्स एगेन्स्ट साऊथ गोवा PDA. मागीर आयटम नंबर 5 शेल्डन मार्टिन एगेन्स्ट ग्रेटर बेंजी PDA. हबीब वेलची एगेन्स्ट ग्रेटर बेंजी अशें आमी जे एपिलाक आयिल्ले हेंचे फुडें आमचे सविस्तर आयकून घेतले. 16 चेर चालू आशिल्ली केस 9 जानेराक सुनावणेक येवपाची आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार.